गोंयांत IFS अधिकारी चड आनी जड जाल्यात. राना मंत्री आर्लेकार म्हणटा गोंयांत 3 IFS अधिकारी पुरो सध्या 14 आसात. तांकां लागून गोंयच्या अधिकाऱ्यांची प्रमोशनां आडकून उरतात. गोंयचे IFS अधिकारी कमी करचे म्हूण राना मंत्री आर्लेकारान केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाक बरयलां. मुख्यमंत्री पार्सेकारूय म्हणटा गोंयांत सध्या जाय ते IAS आनी IPS अधिकारी. IFS म्हणल्यार इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस अधिकारी. गोंयांत सध्या केंद्रान धाडिल्ले 14 IFS अधिकारी आसात. मात गोंयच्या रानांचो आवाठ पळयल्यार खंय 3 IFS अधिकारी माथ्यावेल्यान पुरो. आमच्याकडे IFS ऑफिसर्स तशे खूब आसात, चड आसात अशें म्हजेंय मत आसा. त्या कॅडराचे जवळ जवळ 13-14 जाण आसात. 1,000 आनी कितें तरी अशें स्क्वेअर किलोमिटर इतले आमचे फॉरेस्ट आसा. जी बाकीची राज्यां आसा, शेजारची राज्यां आमच्या परसय चड फॉरेस्ट म्हणून, पण आमच्या परस कमी थंयसर IFS ऑफिसर आसात. आमकां कितले जाय गो एनर्जी नॉर्मल सगळें सांबाळपाक? तशें पळोवपाक गेल्यार ताजे बद्दल डिस्प्यूट आसूं शकता, मतभेद आसूं शकता, पण म्हज्या मतान हांगासर 3 ऑफिसर्स IFS ऑफिसर पुरो. IFS अधिकाऱ्यांक लागून गोंयचे राना अधिकारी टॅलंट आसूनय दाबून उरतात. रान खात्याचो एक अधिकारी खंय सर्विसेक रुजू जाल्लो त्याच पोस्टार रिटायर जालो. ताका एकूय प्रमोशन मेळ्ळें ना. IFS अधिकाऱ्यांचो आंकडो कमी करचो म्हूण राना मंत्री आर्लेकारान केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाक बरयला. आमच्याकडे IFS ऑफिसर हांगा खूब चड आशिल्ल्या कारणान आमकां ते येतकच हांगासर सगळे जागे तांकां दिवचे पडटात. स्टेट कॅडर स्टेटाचे तांकां प्रमोशनां मेळपाक कठीण जाता, कुस्तार जाता. आमचे कडेन कांय अशें आसा जे रावंड फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून जॉयन जाल्लो मनीस रावंड फॉरेस्ट ऑफिसरच रिटायर जाता. अश्यो कांय केसीस आसात. त्यामुळे आमच्या गोंयकारांच्या भितरय टॅलंट आसात, ते हे वेवस्थीत सांबाळू शकतात. अशा पद्दतीचो एक विचार म्हजे तकलेन आयलो. त्या प्रमाणे ह्या संदर्भात कांय गोष्टी सुरू केल्ल्यो आसात. मागीर हांव माननीय प्रकाश जावडेकर जे केंद्रीय मंत्री आसात तांचे कडेन हांवूय उलयल्लो आसा. एक ह्या संदर्भातलो एक नोट करूनय हांवें केंद्राक दिल्लो आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्रान आनीक IAS आनी IPS अधिकारी धाडचे. सध्या आसा तेच IFS अधिकाऱ्यांचे खंय वजें जाला. IAS जाय, IPS जाय, फक्त IFS नाका. IFS खूब जाले. फॉरेस्टाचे खूपच झाले. ते इतले वता जाल्यार वचूनय बेश्ट कारणा शिवाय आमचेर पेज येता, भार येता जाले आनी ते खूब जाल्यामुळे आमच्यांक प्रमोशन मेळना, स्थानीक जे आसात. त्यामुळे IFS कमी जावंक जाय अशें म्हजें मत आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. आफ्रिकन देशांनी पातळिल्ल्या झिकाचो भारताक सध्या भंय ना. हो रोग भारतांत अजून पावूंक ना. तरीकूय सरकारान झिकाचेर खबरदारी म्हूण प्रत्येक राज्याक कांय नेम आनी उपाय करपाक सांगल्यात. झिका सध्या फकत दक्षिण अमेरिकेच्या कांय देशांनी पातळ्ळा. झिका आनी डेंग्यूची लक्षणां खंय सारकीच. झिका व्हायरस डिसीज जी आसा पळय न्हू, ही एक मॉस्किटो बोर्न डिसीज आसा. जशें आमचो डेंगी फिवर जाता पळय न्हू, सो इट्स अ सिमिलर डिसीज. आनी जशें डेंगीन जोर येता किंवा बाकीचे सिमटम्स जाता, अशें जोर येता, आंग दुखता, तकली उसळटा किंवा आंगाक रॅश येता, ह्यो सगळ्यो गजाली इवन झिका व्हायरल डिसीजान मेळटा. झिका व्हायरल डिसीज जो आसा तो फक्त सावथ अमेरिकन थोडे कंट्रीजान मेळिल्लो आसा. सध्या इंडियान तरी कांय केसीस मेळूना. आनी ताच्या खातीर इवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान स्टेप्स घेतल्या किंवा गायडलायन्स क्रिएट केल्या आनी एवरी स्टेट हॅज टू कंप्लाय टू दोज गायडलायन्स. फर्स्ट गायडलायन जी आसा पळय आमकां दॅट इज अबाउट क्रिएटींग ऑर कंटिन्युईंग सर्विलन्स फॉर फिवर केसीस. आमची IDSP जी सेल आसा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेसच्या अंडर, ती ऑलरेडी फिवर सर्विलन्स करीत आसा. आनी ताणेंच करून फिवर सर्विलन्सच्या अंडर आमकां रिसंटली KFD किंवा माकड ताप आसा पळय न्हू, ते डायग्नोज जाल्ली. सो सिमिलरली तो जो फिवर सर्विलन्स आसा तो कंटिन्युअसली चालू आसतलो आमचो. इन केस आमकां खंय अशें फिवर क्लस्टरींग किंवा आउटब्रेक मेळटा ज्या जाग्यार तितूंत भितरली प्रायमरी केस किंवा थोड्यो ज्यो केसीस आसा त्यो सावथ अमेरिकनच्यान ट्रॅवल बीन केल्ल्यो अशें जर आमकां दिसून येता जाल्यार असल्या आउटब्रेकान आमी एक सस्पेक्शन दवरतले की झिका व्हायरस डिसीज आसपाक शकता म्हणून. आनी अशें जर आमकां कितें आउटब्रेक मेळटा किंवा क्लस्टरींग ऑफ केसीस मेळटा जाल्यार आमी सॅम्पल्स फुडें धाडून टेस्ट करून तेजी घेतले. 80% किंवा 80% जे पेशंट आसतले पळय न्हू, जांकां लागण जातली ह्या व्हायरसाचे पण ते असिम्टॉमॅटीक आसतले किंवा तांकां मायल्ड सिम्टम्स आसतले. तांकां एक दिसा खातीर जोर येतलो किंवा आंग दुखतलें आनी दुसरे दिसा ते बरें जातले. झिका पातळपाक सुरवात जालो ब्राझीलांतल्यान. सध्या तो रोग ब्राझील, दक्षिण अमेरिका, पॅसिफीक आयलंड, ऑस्ट्रेलिया आनी दक्षिण युरोप अशा वट्ट 30 देशांनी पातळ्ळा. एडिस जातीचे जळार चावल्यार झिकाची लागण जाता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. पुर्तुगेज नागरिकत्वाचो विशय केंद्र सरकारा कडेन पडून आसा.
दोट्टी नागरिकत्वाचो विशय सोडयतले म्हूण केंद्रीय गृह खात्यान सांगलां. अशें आसतना गोंयांत पुर्तुगेज नागरिकत्व घेतलां म्हूण पुलिसांनी केसी नोंद केल्यात. गोंय सरकारान परत हो विशय केंद्रीय गृह खात्या कडेन व्हरपाक जाय अशें राज्यसभेचो खासदार शांताराम नायक म्हणटा. सद्याक पुलिसेनी कांय लोकांचेर FIR घालपाक सुरवात केल्या ऑन द ग्राउंड्स की तांणी तेंगे सिटीजनशीप केली म्हणून बिकॉज दे हॅव अक्वायर्ड पोर्चुगीज सिटीजनशीप त्या ग्राउंडाचेर कांय नामांकीत व्यक्तींचेर केसी घेतलेल्यो आसा. प्रश्न कितें आसा की हो इशू सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पेंडींग आसा. हांवें स्वता एक प्रायवेट मेंबर बील इंट्रोड्यूस केलें की हो इशू कसो सॉल्व करपाक तो. आतां ताजेर कितलेशे म्हयने जाले सरकार एक्शन घेना, बील इंट्रोड्यूस करना टू एमेंड पासपोर्ट एक्ट एंड सिटीजनशीप एक्ट. हे दोन वस्तू जर एमेंड जाले जायत तर हे पयलीं परत केसी पळय जातात ते जावचे ना. होम मिनिस्टर राजनाथ सिंगान आश्वासन दिलें, MOSन दिलें आनी गव्हर्मेंटाचो स्टँडर्ड आसा की आमी सोल्युशन काडटाक म्हणून. आनी अशें आसतना पुलीस पळय केसी घालतात. हांव तांकां ब्लेम करना, तांकां कदाचित ते जसो कायदो आसा त्या प्रमाणे करता आसतले. पूण हातूंत स्टेट गव्हर्मेंटान परत होम मिनिस्ट्रीक मेळपाक जाय. हें तुमी कितें करता काय म्हणून बजेट सेशन लागीं पावलें. घेवया एक विराम.